ते क्लाउडियस आणि डेरिक हांच्या शेतान जो आमी कॉन्सिक्वेंटली 2 वर्सां जाली आमी हो प्रोग्राम करता। आणि ह्या प्रोग्राम एकदा उमेदीन सांगनच दिसता की ज्यो वेरायटी आमच्यो कृषी विज्ञान केंद्रान तांकां दिल्ल्यो गेल्या त्या वर्सा तांणी ब्लॅक रायस लायिल्लो, ह्या वर्सा ताका आमी 2 नवी वेरायटी दिल्ली, एक रत्नागिरी 7 आणि सह्याद्री केंपमुक्ती म्हणून वेरायटी दिल्ली। हो जो प्रोग्राम आसा आमचो तो कृषी विज्ञान केंद्र आणि झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आणि हो शेतकार यांच्या जोड पालवान हो जाल्लो आसा। हाची मुख्य खासायत म्हळ्यार कितें की रत्नागिरी 7 ही जी वेरायटी आसा ती आमी लास्ट टायम बी दिल्ली आणि ती आतां आमी जवळपास एक जयाक रिप्लेसमेंट म्हणून आमी ती ट्राय करता, कारण हाचे फुडें ते जयाचे बी मेळपाक खूब मुश्कील जातलें। तर रत्नागिरी 7 ही आतां आमी टेस्ट करून सगळ्या भुरग्यांनी आणि सगळी जमल्या शेतकाऱ्यांक पयली आसा। ती तांबडी करडेची आणि पयलीं पांड्यो म्हूण येतालो आणि कर्जत 1 म्हूण येताले, तर त्या प्रमाणचे तांबडी करडेची हे बी आसा आणि जेवपाक एकदम गोड, पेजेक तर एकदम उत्तम आणि 110, 120 ते 125 दिसां भितर जात जाता। डेटा बेस तरी तांकां पावता आणि खरेंच ते मुखार कशें फुडें व्हरपाचें तें आतां तेंचें काम, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका ती एक ट्राय करपा दिली, हांवें ट्राय केली आणि हांव सदां इन एग्रीकल्चर हांव सदां एक्सपेरिमेंट करीत आसता। आय एम अ फेलियर पूण हांव सदां सक्सीड जाता आणि तशेंच म्हजी एक मोटीव आसा। आयज आमी फार्मर जाले पूण आमी फाल्यां आसचे नात, कोण तरी फाल्यां आमची पोजिशन घेवपाक जाय, कोणे तरी फार्मर जावपाक जाय। गोंया एग्रीकल्चर कंटिन्यू उरलो जाल्यार कोणे उमेद दाखोवपाक जाय। आतां ही स्कूल लेवला एड्युकेशन पॉलिसी भितर त्यांनी हाडले आसा, किचन गार्डनिंग एग्रीकल्चर सेक्टरा कितें तरी जावचें। हार्वेस्टिंग, threshing, and we also above all we enjoyed homemade kanji along with mango pickle. स्पेशली क्लाउडियसाची उमेद दिसता, कोरबी दिता ताका, ताणें इतली व्हरायटी ट्रायल केली। तो फक्त भाजयेच हे न्ही, फक्त भातो रोयता अशें न्ही, तो बरो एक भाजी रोवपी शेतकार। तो म्हाका दिसता जवळ जवळ 15-20 लाखाची तरी भाजी सप्लाय करता आसतलो, काय ताच्या मागीर जाता खबर ना म्हाका। टोटल ग्रॉस जवळ जवळ 15 ते 20 लाखाची भाजी तो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक सप्लाय करता। तो एक बरो उमेदी शेतकार, तो एक नवी वेरायटी रोवन दाखयता। दुसरें तो पेर्स करून दाखयता, एक खंयची वेरायटी टिकपा ताजी ती कुकींग क्वॉलिटी बरी आसपा जाय। आजकाल डिमांड आमी पळयल्या की तांबडी कण्णे तांदूळ आहा ती बरी हपता आणि रेट ताका बरे मेळटा। Enjoy coming to this place. We learn about harvesting and threshing. We also learn about different type of crops and where we compost and how we can make it at home.